नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। फोंड्या जावपी पोटवेंचणुके खातीर भाजप, काँग्रेस आनी आपाच्या उमेदवारांनी दाखल केले उमेदवारी अर्ज। भाजप काँग्रेस आमने सामने, फोंड्या परतून फुलतले कमळ, मुख्यमंत्र्याची खात्री। कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरणात एकले तरणाट्याक पुलिसांनी केलो अटक। दुबावित आरोपीचेर पोक्सो कायद्या खाला जातली कारवाय। उप अधीक्षक आशिष शिरोडकराची माहिती। आपल्या खातीर सोंपलो तो अध्याय, सध्या फोंड्या पोटवेंचणुकेचेर केला फोकस, सांगता विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव। मजगती पोटवेंचणुकेक गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस दितलो तेंको, पक्षाची माहिती। परवरी रस्त्याच्या उण्या दर्जाच्या कामा खातीर मंत्री कवटेन केला 20 खात्याचेर खर टिका। संबंधित अधिकाऱ्याचेर करची कारवाय, मंत्र्याची मागणी। विधानसभा वेंचणुके खातीर वर्स आशिल्ल्यान फोंडा पोटवेंचणूक उच्च न्यायालयात दिला आव्हान। ह्या प्रकरणाची सुनावणी जातली 24 मार्चाक। गोंयांतल्या 12,000 चलयांक दितले HPV वॅक्सीन। गर्भशयाचो कॅन्सर आडोवपा लागून अभियान लायला चालीक। आतां मेरेन 17 चलयांनी घेतला लाव। आता खबरो विस्तारान। फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर भाजपाचो उमेदवार रितेश नायक हाणें उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर आमदार मंत्री हजर आशिल्ले। दुसरे वटेन काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकार तशेंच आपाचो उमेदवार गितेश नायकूय उमेदवारी अर्ज दाखल केला। मजगती उमेदवारी अर्ज भरपाक भाजप आनी काँग्रेस एकाच वेळार पाविल्ल्यान दोनूय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकामेका विरोधात नेटान घोषणाबाजी केली। पळयात। येता 9 एप्रिलाक जावपी फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर सोमारा भाजपाचो उमेदवार रितेश रवी नायक हाणें उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मंत्री सुदीन ढवळीकर, आमदार गोविंद गावडे हे वेळार हजर आशिल्ले। दुसरे वटेन काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकारान पक्षाच्या फुडाऱ्यांच्या हजेरेंत आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। तशेंच आपाचो उमेदवार गितेश नायकानूय पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केला। कॅम्पेनिंग आम्ही घराघर भोंवता आनी सगळे आमचे पंच, सरपंच, आमचे कावन्सिलर, चेअरपर्सन आनी सगळे आनी आमचे वांगडी सगळे आमी भोंवता आनी आमकां दिसून आयला की इतलो बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळा आनी म्हाका दिसता, म्हाका खात्री आसा हो सीट आमी खूब मतांनी जिखतले आनी आमकां विश्वास आसा की जे कार्य ऑनरेबल आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आनी सगळे MLA जे कार्य करता गोंया भितर ते पळोवन म्हाका अवश्य खात्री आसा की हे सीट आमी भारतीय जनता पार्टी खूब मतांनी जिखतले। रवी नायक म्हणजे वडील तांचे जे काम आसा ते लेगसी आसा आमी ते सगळे फुडें व्हरता। सो हांव आज नॉमिनेशन फॉर्म भरला। तुमच्या सगळ्या मिडिया भावाच्या आशिर्वादान हांव मागता की तुमी आमकां तितलो प्रतिसाद दिवचो जाणें आमकां काम केलां। आणि आज आमी फॉर्म भरल्या प्रमाणे फॉर्म भरता तेन्ना आमचे तिनूय आमदार आशिल्ले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्ले, अध्यक्ष आशिल्ले माणिकराव ठाकरेजी आशिल्ले आनी राजेश वेरेकर बाब आनी आमची संपूर्ण फोंडा ब्लॉक कमिटी अध्यक्ष विलियम आगियार, जॉन परेरा बाब आनी सगळे आशिल्ले। सो हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे मनांतल्यान आभार मानता। आमी कामाचो प्रचार आमचो चालूच केला। आमी व्हरून सुद्दां 4.5 वर्सां काम केल्या आनी आमी काम करत आशिल्ले आनी काम करता तेन्ना खुबशे इश्यूज फोंड्या आसा। आज तुवें पळोवशीत जाल्यार पंडीत वाड्याचेर तुमी मिडिया भावांनी चला, उदकाक घाण येता, ब्ल्यू कलरचे अशें ब्ल्यूइशशें उदक येता, तातूंत कीड मेळटा, ही परिस्थिती आहा। उदक घाण, रस्ते घाण, रस्त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट करता, डामर घालता, दुसरे दिसा रस्तो फोडटा, सिवरेजीचें काम म्हणटा, परत डामर घालता, परत रस्तो फोडटा, गॅसाचें काम म्हणटा। लायटीचे हांगा प्रॉब्लेम कितें चल्ला, सगळ्यांक खबर आहा, बिलां येता, लायट वचता, ह्यो अश्यो विविध गजाली आहा ज्यो फोंड्या घडता। आमचे आतां 2 दीस कॅम्पेनींग स्टार्ट जाली आनी सगळ्यां पेक्षा आमकां दिसता म्हाका चड सपोर्ट मेळटलो असो दिसता। फोंड्या खातीर पयलीं आमी आमचो मोटो आसा की पयलीं आमचें ID हॉस्पिटल आमी पयलीं वेवस्थीत चालीन लायतले। कित्याक ID हॉस्पिटल जालें आतां कितके वर्सां बांदून जालें, बरें ब्युटिफूल बांदलां, म्हणजे ब्युटिफिकेशनाचा कांय अर्थ ना जेन्ना तितून हें ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना, ब्लड बँक ना,
सो आमी ते हे करपाक तो इश्यू पयलीं फर्स्ट सॉल्व करताले विदीन 6 months ऑफ अवर टायम. मजगती आपूण आनी हेर मंत्री फोंडे तालुक्याचेर लक्ष दवरून आसात. फोंड्या भाजपूच जिखतले म्हूण आपल्याक खात्री आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. आयकात. हांव आनी म्हज्या बरोबर बाकीचे सगळे आमचे मंत्री हे कंटिन्युअसली फोंडेचेर लक्ष दवरून आसात आनी म्हाका खात्री आसा की जे विजन बाब रवी नायक हांच्यांनी पळयल्लें तें विजन पुराय करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तें पुराय करतलें. म्हणून हांव सगळ्या फोंड्याकारां कडेन मागता की तांच्यांनी परत एकदां रवी नायक बाब हांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें आनी सगळ्यांनी निवडून दिवचें. ते दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा. फोंड्यांतली आमची भारतीय जनता पार्टी एक संघ जावन आमी सगळे जाण मेळोन काम करता. आज जे मोठ्या प्रमाणात अपूर्व आनी ताच्या बरोबर आसलेले आमचे सगळे कार्यकर्ते आयजूय हांगासर नॉमिनेशन भरपा खातीर आसा. बाब सुदेन ढवळीकर आनी तांचे आसलेले असंख्य फोंड्यातले MGPचे कार्यकर्ते हे आज आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी आपल्या वेगळ्या पद्दतीन MGPच्यो मिटिंग्स फोंड्यांत लायन अप केल्या. त्या खातीर आमकां विश्वास आसा की परत एकदां फोंड्यांत कमळ फुलतलें ह्या विश्वासात आज हांव सांगूं शकता. दुसरे वटेन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाच्या प्रक्रिये वेळार भाजप आणि काँग्रेस एकाच वेळार पाविल्ल्यान दोनूय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एकामेका विरोधात नेटान घोषणाबाजी केली. पळयात. आज BJP कशा पद्दतीन दादागिरी यूज करता हें आज आमी सकाळीं हांगा पळयलें. आतां हांगा जितले आमचे कार्यकर्ते आसा हाज्या 5 पटीन चड कार्यकर्ते गेटीच्या भायर आसा आनी तांकां भितर येवपाक दिना. पूण BJPचे तुमी पळयले जेन्ना मुख्यमंत्री आयलो जेन्ना BJPचे मंत्री आयले तेन्ना सगळ्यांक भितर सोडले. सो ही तुमची दादागिरी फोंडेचे लोक पळयता. आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीन दोतोर केतन भाटीकारान नॉमिनेशन फायल केला. आमचे AICCचे इन्चार्ज खास करून ह्या नॉमिनेशन फायलिंगाक ते मुद्दम हांगा आयल्यात. काल तांणी मिटिंगूय घेतिल्ली आनी ते फुडले काही दिसूय हांगा आसतले. सो ह्या फावट काँग्रेस पक्षाक फोंड्या मतदारसंघ जिखप आनी गोंयच्या लोकांक एक फुडली नॅरेटिव्ह दिवप. आय थिंक दीस इज द होल आयडिया. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. फोंड्या पोटवेंचणुकेक आव्हान दीत अंकिता कामत हिणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केला. रोखडेच फुडल्या वर्सा विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा देखून आता पोटवेंचणूक जावन काय फायदो ना म्हूण हे विशीं तिणें उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केला. ह्या प्रकरणाची पयली सुनावणी 24 मार्चाक जातली. कुडचड्या वयल्या कथीत सेक्स रॅकेट प्रकरणात गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी पुलीस निरीक्षक नेल्सन कुलासो हाची भेट घेतली. दुबावित आरोपीचेर पॉक्सो कायदो आनी बायल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायन केली. पळयात पुराय बातमी. कुडचड्यार फाटले 3 दीस गाजपी कथीत सेक्स रॅकेट प्रकरणात मड्डेगाळ काकोडेच्या एकल्या तरणाट्याक कुडचडे पुलिसांनी अटक केली. सांज जाल्ल्यांचे व्हिडिओ आनी फोटो व्हायरल केल्ल्यान भारतीय न्याय संहिता कलम 67(अ) खाला गुन्यांव नोंद केलो. आयतारा सगळ्या नगरसेवकांनी पुलिशेंत वचून ह्या प्रकरणाची खोलावेन चवकशी करून बेगोबेग ह्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लावचो अशी मागणी केली. उपरांत दुबावित आरोपीचेर पॉक्सो कायदो आनी बाल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केली. तशेंच ह्या प्रकरणा विशीं थळाव्या आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करचो अशें आव्हान सरदेसाय हांणी केलें. हांव इतलेंच खातीर की गोंय जर अशें पसरलें की कुडचड्याचें नांव पेड्यार आनी कुडचड्यान जी रुलींग पार्टी ती बलात्कारी जनता पार्टी जाल्ली. हे रुलींग पार्टीचे लिडरशीप प्रेशराचेर
केस डायल्यूट करपाक एक एटेम्प्ट चालू आसा. हो एटेम्प्ट असो जावचो न्ही, विक्टिमांचेर अन्याय जावचो न्ही. आनी रेलेवंट सेक्शन्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ही सेक्शनां लावंक जाय. आनी द ओनर्स इज ऑन द गिल्टी टू प्रूव इज इनोसंट. हो कायदोच तसो आहा. हो कायदो ताणें एप्लिकेबल करूंक जाय म्हणून हांव आयिल्लो. सरकार आज सांजे मेरेन मेळ्ळें जाल्यार हें एस्केलेट जातलें. गोंय कुडचड्यार येवपाक जातलें. चलो कुडचड्या म्हणटलें जातलें. आनी म्हाका दिसता कुडचड्या वयल्यान आनी बलात्कारी जनता पार्टी शिकोवपाक लोक फुडें जातले. हें जें कितें जालां ताजें इंडिकेशन अशें आसा की हें वन ऑफ इन्सिडंट न्यू हो एक ऑर्गनायज रॅकेट. आनी हे पयलीं आमी नेबरींग स्टेटीन राज्यवालांत गोवंडा तसलोच प्रकार हो आसा सो दिसता. म्हाका ताजेर फुडें उलोवपाचें ना. कित्याक विक्टिम्स आर इन्वॉल्व, देर फॅमिलीज आर इन्वॉल्व, देर सोशल स्टेटस, एवरीथींग हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. वी हॅव टू बी सेन्सिटीव टुवर्ड्स वॉट वी आर स्पीकिंग. बट योगीच म्हाका काम ना धर्मेंद्र हांगा येवन आनी राजकारण करपाकूय येवन. आनी हांव मागता कुडचड्याच्या आमदाराक की ताणें आपलो स्टँड सांगचो कितें करता. ह्या प्रकरणाविशीं राती उसरा पुरावे मेळ्ळ्या उपरांत सोहम नायक हाचेर पॉक्सो कायदो आनी बाल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती उप अधीक्षक आशीष शिरोडकार हांणी दिली. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करप सुरू आसा. तशेंच पिडितांनी निर्भयपणान मुखार येवंक जाय. तांची वळख पुरायपणान गुप्त दवरितले. पीडित मुखार आयल्यार ही केस आनीक बळिश्ट जातली अशें उप अधीक्षक आशीष शिरोडकाराचें म्हणणें. जसो जसो आमकां एविडन्स एक मेळटा त्या प्रमाणे आमी ती सेक्शन एड करता. सो आमचे कडेन आतां एविडन्स आयिल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी ताका पॉक्सो एक्ट आनी गोवा चिल्ड्रन एक्टाची जी स्ट्रिक्चर्स हें आसा सेक्शन आसा ती आमी एड करता. सर काल कित्याक येत नाशिल्ले? काल आमचे कडेन एविडन्स नाशिल्लो. मागीर आतां लेट लायट आमचे कडेन एविडन्स आयलो ताजे वयल्यान हें करतलो. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक जे कोण विक्टीम आसा तांकां अपील करपाक सोदता की ही ज्यो विक्टीम आसा पळय तांकां आमची ज्यो मॅडम आवडा वेगस आसा तांचे कडेन तुमी आमचो जर तर तुमकां जर तर पुलिसाचेर भरवोसो ना जाल्यार ते मॅडम आवडा वेगस आसा ताजे कडेन तुमी स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलो जाल्यार आमकां मातशें बरें पडटलें. ते आमची केस स्ट्रॉंग जातली. आनीक हांव सगळ्यांक अपील करपाक सोदतां की हें तुमचें आयडेंटिटी खंयच रिवील जावपाची ना. कित्याक आमी तांकां पुलीस स्टेशनार सुद्दां हाडना. ती एक सिक्रेट जाग्यार वतली आनी आमची जे लेडी पुलीस ऑफिसर आसा इन सिवील ती तांचे हें करतले. म्हणजे तांकां ते पुलिसाचो ते सर्कमस्टन्सीस आसा पळय पुलीस स्टेशनाचे ते तांकां पुलीस स्टेशनार आयल्या भशेन कळपाना तांकां. ते घरा जाल्यार घरा आमी येता म्हणल्यार आवडा वेगस आनीक आमच्यो ज्यो पुलीस ऑफिसर आसा लेडी पुलीस ऑफिसर इन सिवील युनिफॉर्मान सुद्दां ना ते येवन चुपचाप आमी हें करतले. आनी स्टेटमेंट फक्त आमकां जाय. आमकां तितलेंच जाल्यार आमची केस स्ट्रॉंग जातली. दवरपाक स्टोर करपाक जायना न म्हणल्यार ते सर्क्युलेट करपाक जायना न म्हणल्यार ते कोणाकूय दाखोवपाक जायना. ताका पॉक्सो भुरगीं जाल्यार ताका पॉक्सो एक्ट लागताच लागता. म्हणून हांवें एक रिक्वेस्ट केला कारण आपल्याक आमी करता म्हणून वचन दिलां आनी करतले बी ते कारण हांव वचता हांवें पुलिशेक ते करतले बी तो पर्यंत म्हजी एक मागणी आसा जे चेडवांचो तांणी फायदो घेतला ते चेडवां आनी खरें म्हणजे चेडवां गांवांचे न्ही तांणी फायदो घेतलो. हांव तांकां वचन दिता की पुलीस स्टेशनाचेर येवपाची गरज ना. म्हाका जर कॉन्टेक्ट करीत हांव क्वायटली तांचो स्टेटमेंट घेवन जो आधार पुलिसेक जाय वेगळ्या सेक्शनाचेर एक्शन घेवपाक ते पुलिसेक एक वाव मेळटलो करपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कोर्डीकर. आपल्या खातीर तो अध्याय सोंपलो. पक्षाचो ज्येष्ठ फुडारी माणिकराव ठाकरे हे विशीं स्पश्टीकरण दिला. सध्या आपले पुराय लक्ष फोंड्या पोटवेंचणुकेचेर आसून गोंय जिखप हेच आपले ध्येय आसा. आमदार विजय सरदेसायाचेर केल्ले जुडास विधानाचेर युरीन स्पश्टीकरण दिले. विधानसभेच्या निमण्या दिसा सभाघरात घडिल्ल्या नाटका उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांणी विजय सरदेसायाचेर वादग्रस्त विधानां केल्ली.
फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक तेंको दिवपाक जाय जाल्यार युरीन केल्ल्या विधानाचेर स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण गोवा फॉरवर्डान मागणी केल्ली. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन युरी कडेन संवाद सादिल्लो. ताका ठाकरेन बरोच धडो शिकयलो आसतलो. ताका लागून युरीचे उलोवप आयज बदलले. सोमारा जेन्ना केतन भाटीकार अर्ज दाखल करपाक आयिल्लो तेन्ना हे विशीं पत्रकारांनी युरीक प्रस्न केलो. युरी म्हणटा आपले खातीर तो अध्याय सोंपलो. सध्या फोंड्या पोटवेंचणुकेचेर आपलो फोकस आसा. जाल्यार हे विशीं आमदार एल्टन डिकोस्टा म्हणटा विधानसभे वांगडा जुडास विशय लेगीत काबार जाला. तुमच्या सिनियर लीडर माणिकराव ठाकरेंनी म्हटलेलें आसा for me that chapter is over. That was what I used during the curtailment of the assembly. Now anything is required. I think my focus now is the Ponda election. After Ponda election, because one of your opposition party says amka tejer clarification dila bagair we want to. I think our decision has given a clarification. Statement तुमच्या LOP म्हटलेलो पळय जुदा असेंब्ली जाली जुदा स्टेटमेंट काबार. ओके. काँग्रेसचो जो डेस्क इंचार्ज आसा ताणें ऑलरेडी हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिलां अशें आमी तुमच्याच मिडियांतल्यान पळयलां की ताणें सांगलां की दीस इज नॉट पार्टी स्टँड म्हणून. जर पार्टीचो स्टँड ना ताणें कितें एक्विजिशन विजयाचेर केला ती जाल्यार आतां तुमी एलोपीचेर विचारा मरे ताजो कसलो स्टँड उरला तो आतां. इट मस्ट बी इंडिव्हिज्युअल स्टँड न्ही. आतां जर तो माणिकराव ठाकरे येवन डेस्क इंचार्ज सांगता इट इज नॉट पार्टी स्टँड दॅट मिन्स विदिन द पार्टी देर कॅन बी डिफरंट स्टँड्स. वन इज पार्टी स्टँड वन इज इंडिव्हिज्युअल स्टँड अशें जालें हाजेर. मजगती ह्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. ऐकात. आतां हांव एज अ क्रिश्चन म्हणटरीच आमगेलो करेजमाचो कार्ड चलता आनी युरीन म्हणून तें सगळ्यांक म्हणलें आनी हांवें सांगलें तें सगळें उजिरी सांगलेलें आनी हें सगळें खबर आहा. काँग्रेसाचो बाब ठाकरे माणिकराव तेणे पासून सांगितलां कोणाची टिका बसनी. दुसरे काँग्रेसाच्या लिडरांनी म्हणलां तें काबार जालें. आतां आमगेले हितू क्रिश्चन हितू करेजमाचो कार्ड चलत म्हणटरी फॉरगिव एंड फॉरगेट. जरी तर तेंक दिसता केली तिचोच वी आर ऑल्सो रेडी. आमी बक्षू तयार आहाय आनी बक्षण घेवपाकूय तयार आहाय जरी तर तेंक दिसत जाल्यार. बट दुसरे पाटी तें करप ना. पूण ह्यो फॉरगिव एंड फॉरगेट तुमकांच लागता युरीक लागना. तें तुमच्या कडेन सॉरी म्हणटा ना ना ऐका एक मिनिट घ्या. युरीक आमी तितले महत्व दिना जितले माणिकराव ठाकरे कित्याक तांगेलो इंचार्ज माणिकराव ठाकरे तेगे हायकमांड. फाल्यां जर युरीन सांगलें तो आपल्याक कोण न्ही. जशें माणिकराव ठाकरेन सांगलें की युरीचो स्टेटमेंट हो पक्षाचो स्टेटमेंट न्ही. ताणी स्पेसिफीक सांगला युरीचो स्टेटमेंट. आतां जर युरीन जर फाल्यां जर सांगत की माणिकराव ठाकरेचो स्टेटमेंट हो पक्षाचो स्टेटमेंट न्ही आपल्याचो स्टेटमेंट म्हणटा पक्षाचो स्टेटमेंट तर आमी ताचेर मागीर उत्तर दितले. ताणी सांगूं दी. आतां जेन्ना तो ताका डिसोन करता की तो पार्टीचो स्टेटमेंट न्ही म्हण तर सामान्य मनशान कोणी जर स्टेटमेंट केला ताका महत्व दिवपा इतले आमगे पार्टी ताका येना. पूण जेन्ना पार्टीचो हायकमांड सांगता बरोबर पार्टीचो हायकमांड जेन्ना येवन सांगता की तो स्टेटमेंट हो इंडिव्हिज्युअल स्टेटमेंट हो खरें म्हणजे ताची इन्सल्ट. हो आतां म्हाका जर म्हाज्या पार्टीच्या अध्यक्षान सांगलें की जनरल सेक्रेटरीचो स्टेटमेंट हो जनरल सेक्रेटरीचो स्टेटमेंट हो पार्टीचो स्टेटमेंट न्ही आय विल रिजायन सेम डे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गर्भशयाचो कॅन्सर हाडोवपा खातीर गोंयांत 12,000 चलयांक HPV म्हणल्यार ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस हे वॅक्सिन दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. आतां मेरेन 17 चलयांक हे वॅक्सिन दिला. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी लोकसभेतल्या लेखी प्रश्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही म्हायती मुखार आयला. चलयांक भविष्यात गर्भशयाचो कॅन्सर जावपाक जायना हे खातीर HPV हे वाशीन खूप सुरक्षीत आसा. हे वाशीन 9 ते 26 वर्साच्या चलयांक आणि बायलांक दितात. लैंगिक संसर्गा पयलीं हे वाशीन घेतल्यार ते अधिक प्रभावी ठरता. ते खातीरच केंद्र सरकारान गोंया सयत देशभरात अभियान राबोवपाचो निर्णय घेतला. देशात 36 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 14 वर्सां पिराय गटातले सुमार 1.2 कोटी पात्र लाभार्थी चलयांक खातीर 28 फेब्रुवारी 2026 या दिसा देशव्यापी फुकट HPV वाशीनीकरणाची मोहीम सुरू केल्या. गर्भशयाचो कॅन्सर हाडोवपा खातीर गोंयांत 12,000 चलयांक HPV वाशीन दिवपाचो निर्णय घेतला. केंद्रीय भलायकी राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी लोकसभेतल्या लेखी प्रश्नाक जाप दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
वारका वाठारांतल्या थळाव्यांनी बीडीओ निमिषा फळदेसायची भेट घेऊन वारका पंचायत क्षेत्रात कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी बेगोबेग सुरू करपाची मागणी केला. मात या संदर्भात वारका पंचायती कडल्यान अजून अधिकृत ठराव मेळूंक ना अशें बीडीओनी स्पष्ट केला. देखून बेगिनात बेगीन ठराव धाडपा खातीर पंचायतीक पत्र धाडटले. कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी करपा खातीर संबंधीत एजन्सी नेमपाची प्रक्रिया सुरू आसा. पंचायतीन निविदा जारी केल्या उपरांत संबंधिताक कंत्राट दितले अशी माहिती बीडीओ निमिषा फळदेसाय हिणी दिली. वारका पंचायतीन ग्रामसभा तेमी एक डिसिजन घेतला कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करपा खातीर. सो द फायल जी आसा कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडीची पंचायतीन अजून आमकां धाडूना फॉर अप्रुवल. सो तेच कंप्लेन घेऊन ते आयिल्ले. सो इन्स्ट्रक्शन्स हॅव बीन गिवन विल बी गिवन टू द पंचायत कि if they have resolved or decided to send any file for the study of carrying capacity, they may send it to for further approval. Multi-dwelling project आणि water scarcity ची इश्यू असा. गांवचे लोक म्हणतात की उदकाची प्रॉब्लेम जाता जेन्ना न्यू कन्स्ट्रक्शन्स येता. सो तेच्याच खातीर they want to do a carrying capacity study. So पंचायतीन फायल धाडटकीर we will put for approval of the director. पंचायतीन ऑलरेडी कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडीक हे केल्ली आसा, प्रपोजल धाडलो आसा. एजन्सीज आसता based on quotations they have to select the lowest bidder. Came today to the BDO because actually I'm August महिन्यान एक extraordinary Gram Sabha with the people signatures. People called for an extraordinary Gram Sabha to do a carrying capacity study in our village. But now and 7 months zale and they've not even started the process. They are sending letters only. They sent in November somewhere they sent a letter and they're not following the proper procedure. Nothing. They're not doing this study. And over that they're putting the blame on the BDO. They're saying also now that construction license are being passed by the BDO because part of the resolution for the extraordinary Gram Sabha was that new construction licenses for building multi-dwelling buildings would not be given. Now they started giving those also again and they're saying BDO is giving. So we came here to question the BDO why they're giving these licenses even though this resolution is there. And we asked the panchayat to take a resolution even in their body that they are going to do this. So we came to the BDO and now when we find out from the BDO it's that the BDO is not passing any licenses. What has happened is there's an amendment now to the Panchayat Raj Act where within 15 days if the construction license is not given it is deemed the builder can just start without any permission anything. But our panchayat is lying and it's there on record for the Gram Sabha. For the Gram Sabha, Sarpanch lied and she's saying that BDO is sending the passing the construction licenses and we found out from the BDO now. Then they're not letting us talk also properly, not bringing up all these issues. I don't understand also why they're delaying this. We also found out now from the BDO that the Benauli Panchayat is starting their process properly to do the carrying capacity study and they've taken their resolution after the Varka Panchayat. Necessities which are there of the people are being suffering right now because of all these construction mega projects which are coming up. As Shoail said with regards to the carrying capacity which our panchayat was supposed to do long back in August it had been proposed and they had said that within 3 months it would have been done, right? Yes. Now it has been 7 months till now it's not done. When we ask them it's always like the BDO. So it's a blame game which is going on played and we really are fed up. मरोड म्हापसा वाठारांत एका अनवळख्या दादल्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मरण पाविल्लो व्यक्ती 40 ते 45 वर्सांचो आशिल्ल्यान तो भिकारी आशिल्ल्याचो दुबाव उक्तायला. पुलिसांनी या घडणुकेचो पंचनामो करून फुडलो तपासणे खातीर कूड जीएमसीत धाडल्या. या घडणुकेची फुडली तपासणी सुरू आसा. सध्या आमी आसात मड्डार वाटेन मरोड म्हापसा हांगासर आणि SRG बिल्डिंग म्हापसा मरोड हांगासर आसा. ताच्याच फाटल्यान हांगासर एक शेतांत एक डिकम्पोज सारकी हायली डिकम्पोज जी बॉडी आसा ती हांगासर एका दादल्याची जी कूड आसा ती सापडली. अरावंड 3 ते 4 दीस सोर्सिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अरावंड 3 ते 4 दीस जी आसा ती जी बॉडी आसा ती अशीच उरल्या कारणान ती बॉडी जी आसा ती हायली डिकम्पोज जाल्ली आणि आतांच म्हापसा पुलिसांद्वारे ती बॉडी जी आसा ती रेस्क्यू करून पोस्टमॉर्टमा खातीर फुडल्या ज्या प्रोसिजराक आसा ती धाडपाक आयला. तशीच जी म्हायती मेळटा ती हो जो एज ग्रुप ह्या बॉडीचो आसलो तो अरावंड 40 to 45 इयर्स असो जावन आसा आणि लायकली टू बी अ बेगर अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा. अपूर्व दळवी हो एक बरो कार्यकर्तो आणि आपलो बरो मित्र. फोंड्या जावपी पोटवेंचणुकेत दळवी भाजप उमेदवार रितेश नायकाक
पुराय तेंको दितलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. सोमारा मुख्यमंत्र्यान विश्वनाथ दळवीची भेट घेतली. मजगती आयतारा अपूर्व दळवीन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. फोंड्या भाजपाचो उमेदवार रितेश नायकाक व्हड मतांनी वेचून हाडटले. आपूण आनी आपले कार्यकर्ते रितेशा वांगडा रावन पक्षाचो प्रचार करतले. रितेशाक तेंको दितले अशें विश्वनाथ दळवीन सांगले. अपूर्व भारतीय जनता पार्टीचो आमचो कार्यकर्तो म्हजो बरो मित्र आनी कालूच ऑलरेडी डिक्लेअर केला की आपलो पूर्ण सपोर्ट हो भारतीय जनता पार्टीन डिक्लेअर केला कॅन्डिडेट बाब रितेश नायका आसतलो. इलेक्शन जिखोवपा खातीर पूर्ण आपली ताकद सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बरोबर तो लायतलो. कार्यकर्त्यांची मागणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो ऑलरेडी. मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी तांणी सांगले तुम्ही मुख्यमंत्री आयल्या बरोबर मुख्यमंत्रीक मेळा आनी निर्णय म्हणजे आनी तुम्ही प्रेसाक सांगा. त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्री ते बिरेस्तारा जाले. मुख्यमंत्री पुण्यान उरले ते येवंक शकले ना. ते राती आयल्या आनी ताच्या नंतर आयज ताची भेट घेवन आमी अशें सांगला की म्हणजे आमी पक्षाचे कार्यकर्ते की देश प्रथम पक्ष द्वितीय आनी तृतीय स्वयं म्हणजे आपूण तिसरो ह्याच धर्तीर आमी काम करता. हांव भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून मुळात आमी कितलींशीं वर्सां जालीं म्हणजे काली जेन्ना फाटीं पयलीं आमी तुमकां सांगिल्लें की आयज आमी ह्या स्तरा आयला ह्या भारतीय जनता पार्टी मुळे जायला. पूण त्या दिसा हांवें केन्नाच अशें सांगूं ना की हांव अपक्ष रावतलो आनी कितें म्हणून आमी आमच्या अध्यक्षान आमकां सांगल्या नंतर फक्त एकूच आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन मागीर आमी लोकांक फुडें वचचे अशें म्हणून आमचें ठरयिल्लें. आनी मुख्यमंत्रीक मेळ्ळ्या नंतर आमचे सगळे जो प्रश्न आसा सगळे प्रश्नाची उत्तर आमकां मेळिल्लीं आसा आनी आमी फूल फ्लेज फाल्यांच्यान पक्षाच्या कामाक लागतले. ज्या येणाऱ्या इलेक्शनाक म्हाका खात्री आसा की फोंडा मतदारसंघाच्यान दुसऱ्यांदा भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार निवडून येतलो आनी कमळ परतून ह्या मतदारसंघात फुलतले. हांव गोंयांत नाशिल्लो आनी जेन्ना हांव गोंयांत येतकूर म्हाका कळ्ळें की डिक्लेअर जाल्या आनी मागीर हांव जेन्ना आयला तेन्ना सगळे जाण आमगेले हितचिंतक फ्रेंड सर्कल आनी आमचे बरे मागपी जेंचो तुजे कडेन मोग आसता ते सदांच म्हणजे कितेंय जालें की इन्स्टंट लोक येता धांवत. त्या प्रमाणे ते सगळे जाण आयले म्हणजे कोणें तांकां आपयली मिटींग घेतली हातूंतलो भाग ना. पूर्ण पाठिंबा भारतीय जनता पक्षाक आसा आनी फुडें आसतलो. भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार आसा रितेश नायक तुमकां नांवूच जाल्यार हांव सांगलें भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश नायक ताका पूर्ण पाठिंबा म्हजो आनी आमी सगळे म्हणजे पक्षाचे जे कार्यकर्ते आसा आनी म्हगेले वैयक्तीक जे हितचिंतक आसा आमचे सपोर्टर आसा तांचो सगळ्यांचो सपोर्ट ताच्या फाटल्यान आसतलो. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.